विश्वजित राणे सयत काँग्रेसीचे सगळे आमदार एकठांय आसात म्हणून काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आनी गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंग उलोवन दाखयता। काँग्रेसीचे कांय असंतुष्ट आमदार बीजेपीचे पडवेर आसात म्हूण मिडियान विचारले तेन्ना तो उलयलो। काँग्रेसीक आनीक 4 आमदारांचो खंय तेंको आसा। ब्रेस्तारा विधानसभेत कळटले म्हूण दिग्विजय मिडिया कडेन उलयलो। ब्रेस्तारा पर्रीकार सरकार खंय विश्वास मत पास करूंक पावना। विश्वजित राणे and everyone is together, and you will see that we all vote out the most I would say corrupt and opportunistic alliance which Mr. Manohar Parrikar has done yesterday. But now you have talked to your all MLAs are together, all MLAs plus 2-3 more. सरकार घडोवंक काँग्रेस फेल गेली म्हणून विश्वजीत काँग्रेसीचेरूच फ्युरियस। विश्वजीत काँग्रेस सोडपाच्यो गजाली करता। मुझे गुस्सा है तो जिस तरीके से चीजें हुई, लेकिन वो अभी पीछे छोड़ के आगे अभी सर आप खुश हैं? मतलब जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म हो गई। मेरी नाराजगी पहले से नाराजगी है। पुण्याखातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयच्या शिवप्रेमींनी बुधवारात तिथी प्रमाण शिवजयंती मनयली। कांय शारांनी छत्रपतीची मोठी मिरवणूक काढली। कांय कडेन शिवाजीच्या पुतळ्याक हार घालून शिवप्रेमींनी नमन केले। शिवाजीच्या जयघोषान कितलेशेच वाठार दुमदुमले। पळयात गोयचे शिवजयंती सुवाळ्याची खिणचित्रां। नगरपालिका त्याचबरोबर सगळे नागरिक यांच्या सहकार्यान आज आम्ही हो सोहळो आयोजित केलेलो आसा। ज्या हेतून आयज शारदा कॉलनी ते सबंद शहरात फिरून शिवछत्रपतीच्या निमतान मिरवणूक काढून छत्रपतीचो जय जयकार आणि घोषणा आयज सगळ्या आमच्या सगळ्या सदस्यांनी आयज दिलेली आसा। सगळ्यांक खबर आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजान गनिमी काव्यात आपले राज्य लढयले, राज्य आपले चलयले, त्याप्रमाणे आपले प्रशासन चलयले। आणि म्हाका दिसता की आयचे मुख्यमंत्री मनोहर मुख्य जाल्लेले आसात, शक्ती कमी आसात, आमच्याकडे नंबर जरी कमी असले आमचे खुद्द पार्टीचे, तरी पण मनोहर भाईन आयज मोठ्या हिमतीन ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजान आपल्या प्रशासनाचे पकड केली किंवा जे प्रशासन चलले, त्याचप्रमाणे मनोहर भाई गोंय राज्यात या 5 वर्सांत छत्रपती शिवाजी महाराजाप्रमाणे सुखनी समृद्धी हाडटले ही आमकां पूर्णपणे आशा आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। ही आमची पहिली रॅली जाल्ली आहा जी आमी आमच्या म्हापशान सुरू करतात आणि केल्ली आसा। ही फर्स्ट आमची रॅली म्हणून आमकां सायडीकसून सगळो सपोर्ट केलो लोकांनी, हिंदू भावांनी सगळ्यांनी, इवन जो आमचे जे कम्युनिटीचे दुसरे लोक आसा सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो। आणि आता ही रॅली आमची सुरवात जाली आहा बोडगेश्वर देवळा कडल्यान। सगळ्यांना आमच्या वांगडा महिला, जसे भुरगे, दादले, जाणटे सगळे जॉइन जाल्ले आहा आणि सगळ्यांनी हो आता आमी शिवप्रेमींनी मेळून एक आता ही व्हडली रॅली केल्या। सध्या तरी आता हितून आमच्या ग्रुपान जे आयच्या रॅलीक हांवें पळयलां तितके लोक कमीत कमी 1000 म्हाका लोक दिसता। आणि आमचे हेतू म्हणजे कितें, ही जे शिवप्रेमी जे लोक आहा पळय तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपाचे आणि आमचे जे कितें हिंदवी स्वराज्य जे केल्लें आहा शिवाजी महाराजान ते आमी सांबाळून दवरपाचें हे चिंतता आनी हे मागता आमी सगळ्यां कडेन।